Bagair konasa Sampur pritmo kordoro Asu sanggatam kanina Wanto deivik mogasu Bagair konasa Sampur pritmo kordoro Asu sanggatam kanina Wanto deivik mogasu Jike divoi Rimos di sotorioto Veci cât mi-am purtândat Avea scătam Jesus somia Sasna taun mokteria Man taun sai batu zoka Serpon ketanaskar Satu amso istiasa मोगाळ भाव भयणीनो आमी बसयेत कोणी जर तर जेजू म्हाका आज कांय दीत आज जेजू म्हाका कांय दीत म्हणून चिंतून हांगासर आयला जाल्यार आज जेजू थावन म्हाका कांय तरी मेळात म्हणून चिंतून आयला जाल्यार आज कितें तरी देवा जेजू थावन हांव व्हरूंक आयलां म्हणून चिंतून आयला जाल्यार आमचें चिंता इल्लेशें सारकें करचें बरें मोगाचें न्हू. हांव पयल्यान पयलें सांगूंक आशेतां परतून सांगता
आज जेजू म्हाका कांय दीत, जेजू तावन म्हाका कांय मेळ्ळात, जेजू तावन कांय हांव व्हरूंक आयलां म्हूण चिंतून आयलां जाल्यार आमचें चिंता पिल्लें सारकें घडचें बरें म्हूण म्हाका भोगता. आयकतना आमकां अजाप जावंक पुरो हो कितें म्हणटा. जेजू लागीं येवचेंच आमी कितें तरी व्हरूंक, कितें तरी घेवंक, वा जेजू कितें तरी म्हाका दीत म्हणून तातूंत कितें सूख आसा. हेंच मोगाच्या भाव भयणीनो सडावत जावन आमी कच्ची सूख. कित्याक आज जेजू आमकां कांयच दिना. आज जेजू आमकां कांयच दिना. आज आमकां जेजू कांयच दिना. कित्याक तुमच्या लागीं कोणा लागीं म्हणी जवाब आसूं पुरो. आज जेजू म्हाका कांयच दिना. कित्याक दिना? कोणें म्हळें वेरी गुड, करेक्ट जाप ताणें सांगलें. हर एक जेजून म्हाका दिवन जाला. देखून जेजू तावन कांय जोडूंक तुमी हें नाकात, पूण येयात जेजू करगां दिवंक. सारकी जबाब आमच्या भावान सांगली. तसली जबाब कितल्या जाणांच्या तें आसली कळीत ना. जेजून म्हाका हर एक दिवन जाला, देखून कळनासतना हांवें जेजू करगां दिवंक आसात, मागणें करूंक आसा, जेजू लागीं येवंक आसा, ताच्या सांगाता दीस रात वेळ करसूंक आसा, पूण खंयचेय जेजू लागीं दी म्हूण सांगूंक न्ही. कित्याक हर एक जेजून म्हाका दिवन जाला. आनी हाका प्रूफ आसा, साक्ष आसा हो पवित्र पुस्तक. तुमी खंयचेंय विचारा, तें जेजून दिलां गे, हातूंत बरयल्लें हांव तुमकां दाखोवन दितां. हर एक जेजून आमकां दिवन जाल्ल्या निमती खुर्सात हांव ताणें म्हळें जुवों सवांजेली 19 अध्याय 30 वळ संपदलें. सबार पटी हो शब्द आमी आयकला, हांगासर आयकला जावं पुरो. वा संपदलें म्हणल्यार नांवाखालच देवाची वा देव रिती चलोवच्या पंगडाक वा थंयसर थंय वचून आमी रितीरेन भाग घेतला जावं पुरो. संपदलें ग्रीक भाशेन टेटेलेस्टाय. हांव कितें सांगता म्हळ्यार जेजून हर एक करून संपयलां आनी कितेंच करूंक बाकी ना. देखून हांव परतून सांगता, कितें तरी जेजू तावन म्हाका मेळ्ळात म्हूण चिंतून आयिल्ली न्ही. तुमचे चिंता पाटी वसा म्हूण हांव सांगना. चिंता पिल्लें सारकें करा. कशें सारकें करा? जेजू तुवें म्हाका हर एक दिलाय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. भलायकी जाय गी, ताणें दिल्या. लांब आवक जाय गी, तेंय दिलां. ग्रेस्त काय जाय गी, ताणें दिल्या. पातकांचें बोगसणें जाय गी, तेंय दिलां. सोडवण जाय गी, ती ताणें दिल्या. शिरापतां सुडका जाय गी, ती ताणें दिला. तुका देवाचो पूत जाय दूद जाय गी, तेंय ताणें तुका जायशें केलां. देवाक बापा म्हूण उलो मारचें भाग तुका जाय गी, तेंय तुका ताणें दिलां. सर्गींचें राज जाय गी, तेंय ताणें तुका दिलां. हर एक जेजून आमकां दिवन जालां. कित्याक म्हज्या बऱ्यापणा खातीर न्ही, म्हज्या योग्यते खातीर न्ही, हांव ताका योग्य म्हणून न्ही, हांवें कितें बरें केलां देखून न्ही, हांव पातकी जावन आसल्यार जेजून म्हजीं पातकां ताचेर घेतलीं. तो शिरा पडलेलो जालो, तो पातकी म्हणून जालो, तो पाताक जालो. म्हळ्यार पाताक सर पातकांचें मूळ पाताक. पाताक संवसारांत आयिल्ले वरवीं पातकां जालीं, मनीस पातकी जालो. आनी तें पाताक म्हणल्यार आयिल्लें सुरविल्ल्या आदामांतावन देवाक तो आविदेय जाल्ले वरवीं, ताचे वरवीं रोमाकारांत बरयल्लें पत्र 5व्या अध्यायान म्हणटा, एका मनशा वरवीं संवसाराक पाताक आयलें आनी मरण वायलें ताच्या आविदेयपणाक लागून, आनी एक मनशाच्या विदेयपणा वरवीं आमकां जिवीत मेळ्ळें आनी देवाची कृपा आमकां मेळ्ळी. म्हणून कृपा म्हळ्यार आमचें जेजून वा देवान आमकां फेल जाल्ल्यांक पास केलें म्हणून, ग्रेस म्हणून ती आमकां मेळ्ळी. आज आमी कितल्या वर्सां जावन क्रिस्तांव जावनी सबार फावटी आमी देवा लागीं दी म्हणून मागता. पूण पवित्र पुस्तक पळयल्यार खंयच्याय गांवचो तो गोंयचो जावं दी, कोडयाळचो जावं दी, अमेरिकाचो जावं दी, लंडनाचो जावं दी, खंयचोय जावं दी, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्यार जेजून आमकां हर एक दिलां. तर आमचें मागणें त्या उतरां प्रमाणे आमी बदलून कळनासतना देवाक अर्गां दिवचें मागणें आमचें तावन वळोवंक आसा. कोलोसेकारांक बरयलें, थेसलोनिकाक बरयलें पयलें पत्र 5 अध्याय 16, 17, 18 वळू 19 वळ वाचल्यार आमी थंयसर पळयता. सदांच खुशाली जाया.
अप्रूप न्ही, सदांच खुशाली जाया. कळनासतना मागा. जेजून देवान जेजू मुखान सकट दिला जाल्यार आनी मागोवंक आलें आसा म्हूण चिंती नाकात. कळनासतना मागोवंक आसा. कसले मागणे? अर्गां मागणे. सर गडितांनी देवाक अर्गां दिया. मुखलें वाक्य म्हणटा हर एका गडितांनी देवाक अर्गां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसच्या तुमचें तावन देवाक इतलेंच जाय. थेसलोनिका बरयलें पत्र पयलें 5 अध्याय 16, 17, 18, 19वी ओळ म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाली नाकात. प्रवाद्यांच्या उतरांची बेपर्वा करिनाकात. तांणी कितेंय सांगलां प्रवाद्यांनी जेजू विशांतच सांगलें. जेजून तें संपूर्ण केलें. आमी तेची बेपर्वा करन परतून केल्लें कर म्हणचें, दिल्लें दी म्हणचें, जाल्लें जावं दी म्हणचें आमी मोगाच्या भाव भयणीनो आमचें चिंता पिल्लें आमी बदलूंक आसा. देखून जेजून म्हणलें पश्चात्तापावा. मातेवस वांजेल 3 अध्याय 12वी वा 2री ओळ म्हण चिंता. जेजू म्हणटा 4 अध्याय 17वी ओळीन जेजू म्हणटा. 3ऱ्या ओळीन स्नानीक जुवांव म्हणटा पश्चात्तापावा. पातकी जिणी बदला, सर्गींचे राज लागीं पावला. पश्चात्ताप पावचें म्हळ्यार आमचें चिंताप देवाच्या उतरां प्रमाणे बदलूचें. हें आज गरजेचें जालां. आमकां हर एकल्यांक आज गरजेचें पश्चात्ताप पावचें. प्रायश्चित्त पश्चात्ताप रिपेंटन्स म्हळ्यार म्हजें चिंताप देवाच्या उतरां प्रमाणे हांवें बदलूचें. म्हजे मागणे देवाच्या उतरां प्रमाणे हांवें बदलूचें. आनी हें जायचें जाल्यार त्या उतरांची वळख म्हाका जायचे. हें जायचें जाल्यार एका दिसान जायना. उतरान परतून परतून वेळ करसून तें वाचून ती उतार म्हजें करून घेवचें. आनी म्हजें मागणें खंयचेंय करतना हें जेजून म्हाका दिलां न्ही गे तर हांवें दिल्ल्या अर्गां दिवचें न्ही गे. तशें म्हणून समस्येन गी जेजून म्हाका बरी भलायकी दिला जाल्यार पिडा ना गी आसा. पिडा आसल्यारय सांग तूं जेजू तुवें म्हाका बरी भलायकी दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. हो जावन आसा भावात. ताका उतारी देवाचें म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26वी ओळ. आमी पातकाक मरोवन पवित्रपणाक जियोवचे खातीर खुर्सायिल्ल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां ववयलीं. ताच्या गायांनी तुमी गूण जाल्यात. देखून तुमी सांगा जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. तुवें सांगिल्ल्याक तुवें गूण जावचें न्ही पूण जेजून केल्लें तूं मानून घेताय म्हणून सांगूंक दाखोवंक तुवें म्हणचें जावन आसा. दिसता पिडा, कठीण पिडा. डॉक्टरचो रिपोर्ट म्हणटा तूं पिडेस्त 3 वर्सांनी मरतलोय, 3 म्हयन्यान मरतलोय. पूण तूं सांग, तूं सत उलय जेजूच्या गायांनी हांव गूण जालां. तुका दुर्बळकाय दिसता. संवसार म्हणटा ती आदीत हांव दुर्बळींच तांचे घराणें. तूं म्हणू 2 कोरिंथियन्स 8-9 कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 8 अध्याय 9वी ओळ म्हणटा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर आमचे खातीर दुर्बळ जालो. कित्याक ताच्या दुर्बळकायेवर आमकां ग्रेस्त करूंक. मोगाच्या भावा भयणीनो देवाचो एकलोच पूत जेजू सर्गी बापा सोवें आसुल्लो, शब्द रुपार आसुल्लो, आमकां तारण दिवच्याक, बाचावी दिवच्याक, सोडवण दिवच्याक, आमकां देवाची भुरगीं करच्याक, पिडेतावन गूण करच्याक, सासणीक जिवीत दिवच्याक, शिरापांतलें सोडोवच्याक, पातकांचे बोगसाणे दिवच्याक सक्कडी ताणें आमचे खातीर केलें. पूण तें कितें केलें आमकां ताची वळख ना. देखून आमी परतून चिंताव म्हज्या जिवितांत हें घडोना, म्हज्या जिवितांत आनी जायचंय हेंच आमी करची व्हडली चूक जावन आसा. कशें आदाम वेवेक तेंच जालें. देवा बरी आसल्ल्यांक खोट्या आत्म्यान सैतानान येवन म्हळें ह्या रुखाचें फळ केल्यार तुमी मरतले, केल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात. देवा बरी आसल्ल्यांक खायना जो म्हणल्यार रुखाचें फळ खावचें बरी कर न्हय, हें केल्यार तुमी देवा बरी जातल्यात. आज म्हजी आनी तुमची परिस्थिती अशीच जाल्या. देवान आमकां जेजू मुखांत देवाची भुरगीं केल्यांत सक्कडी दिलां. आमकां संवसार सांगता दिवना, तूं माग दिता. दिलां जाल्यार दिसाना कित्याक? वय दिसाना. तुवें पातयेले उपरांत तुका पळोवंक मेळटा. देखून भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसानांतल्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. हेब्रेव 11:1 6वी ओळ म्हणटा भावार्था विणे कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना. तूं कितलेय रितीऱ्यो कर, कितलेय आराधन कर, कितलेय दिंबेर पोडू, दिंबेर पडोवन सोलोन वचू, दिंबेर पडोवन रेवेर चल, हात वयर कर, 24 वरां मागणें कर, थान तूं देवाक मेसवानाय तूं मेसवताय तुज्या भावार्था वरवीं. भावार्थ म्हळ्यार दोळ्यांक दिसानांतलें
बायबलान बरयल्लें पातयेवचें. पातयेचें जाल्यार तातूंत कितें बरयलां म्हणलें कळीत जायचें. कळीत जाल्ले उपरांत हांवें पातयेचें. भावार्था विणें कोणाच्यानी देवाक मानूंक जायना. आमचे पुर्वज देवाक मानवल्ले, जावं पुरो अब्राहम, कोणी जावं दी भावार्था वरवीं. एकच संगत भावार्था वरवीं आनी भावार्था वरवीं. देखून आमी उडास दवरया मोगाच्या भावा भयणीनो. हो जेजू येवकरिस्ताच्या रुपार आमच्या मुखार आसा जावं पुरो. तो उतरान ताचें की चड मापान आसा. आमचे भितरय तो आसा. कोलोसाकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 23वी ओळ म्हणटा, तुमचे भितर आसा तो क्रिस्तच तुमच्या महिमेचो बरवसो. आमच्या भितर आसा तो क्रिस्त, ताका आमी विसरात सबार फावटी. हांव भोव पवित्र बरो म्हणून न्ही, पूण देवानी आमकां फावो केल्लें वर्तें देणें. हें कोणायकी फावो जावना पोरनासल्ल्यान. अब्राहमाकी फावो जावना, इजाकाकी फावो जावना, मोइशेकी फावो जावना, कोणायकी फावो जावना, जुजेकी फावो जावना. पूण आमकां नव्या सोल्ल्यांत जेजूक, फकत जेजूक सतमानलेले वरवीं असली विजमितां आनी आजापां आमचेर घडल्यात. दोळ्यांक दिसनात, पूण तुमी सतमानले उपरांत तें म्हजें थंय घडलां म्हणून म्हाका पळोवंक मेळटा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, पयल्यान पयलें आमी उडाव दवरया. आमच्या सोडवणेचें मिसांव जेजून सोंपयलां. आमकां देवाची भुरगीं केल्यात, देवा लागीं ताणें आमकां राजी केल्यात. हांव आनी तुमी येदोळूस यमकोंडाक पावचे आसले, पूण आमकां ताणें सर्गीच्या राजाचे नागरीक केल्यात. देवाचे नितीवंतपण जोडलेलीं केल्या. नितीवंतपण म्हळ्यार गॉड्स रायटियसनेस. देवा मुखार हांव जेजू बरीत, म्हज्या बरेपणा खातीर न्ही, जेजून म्हजें उणेपण भरती केल्ल्या वरवीं देवाचें नितीवंतपण म्हाका मेळ्ळां. कितलेशे कडेन बरयलां. रोमाकारांक बरयलें पत्र 5 अध्याय 1 ओळ म्हणटा, भावार्था वरवीं तुमकां देवाचें नितीवंतपण लाभलां आसता. आतां तुमी जेजू सोवे देवा संगी शांतीन जियेतात. जियेतेल्यात न्ही, जियेतात भावार्था वरवीं. कित्याक तुका पळयतना तुका बगना हांव एक नितीवंत गी, देव म्हाकाय मेसवा लागीं, म्हाका देव मानवा लागीं, वा हांव देवाक मानू, असली सांवाला येवंक पुरो. पूण तुज्या बऱ्यापणा खातीर न्ही, तूं जेजूक सतमान लाय. तुजें उणेपण जेजून भरती केलां, देखून तूं जेजूक सतमानता आसतना ताचें नितीवंतपण, ताचें बरेपण तुका मेळ्ळें. तुजी शिक्षा ताणें भोगली, तुजी पातकां ताणें घेतली, तुजी दुबळीकाय ताणें घेतली. देखून मातेवाच्या वांगेलान ती बरयलां, म्हाका दिसता 8 अध्याय 17वी ओळ, अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान म्हणलें, ताणें आमची पिडा शिडा ताचेर घेतली, आमचे रोग ताणें वोवयले. मातेवाच्या वांगेलान ती बरयलां, ताणें वोवयले. आमची लज ताणें भोगली. क्रुसिफिक्सार जेजूच्या पेंकटार तूं आलो बांदला, उरलें कांय ना जाल्यार रे, पूण ताच्या पेंकटार तूं आलोय नातलो. संपूर्ण विणगो ताका केल्लो. कित्याक म्हजी मर्याद राखच्याक, म्हजो मान राखच्याक. कितेंय बाकी दवरूं ना मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या जेजून. देखून कळनासतना आमी जेजूक अर्गां दिवंक आसात. वाटेर वेतना, काम करतना चिंतिनाकार, कळनासतना मागणें केल्यार काम कोण करचें? काम करतना तुजें तोंडाक कितें काम आसा? तोंडांत उसार अर्गां जेजू. कित्याक म्हणून पवित्र पुस्तकान बरयलां, म्हाका बरी भलायकी दिल्या. जेजू तुज्या गायांनी म्हाका गूण केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता. इतलो तो गायलो मोगाच्या भावा भयणीनो, ताका मनशाचें रूप नातिल्लें. इसाया 52 50 आनी 2 अध्याय 14वी ओळ म्हणटा, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नातिल्लें. आनी त्याच गायां विशयान हांव आनी तुमी थोडे फावटी म्हणटा जेजूक 5 गाय आमी नियाळया म्हणून. हें सबार फावटी आमी आयकलां, पूण हें परतून परतून आमी आयकूंक जाय. कित्याक कितले फावटी आयकल्यार उणेंच, दिसाक 1000 फावटी आयकल्यार उणेंच. कित्याक आमचें मन आनी की चिंता बदलूं ना देवाच्या उतरा प्रमाणे. देखून आमी चड आनी चड हें आयकूंक आसा, जेजून आमचे खातीर कितें केलां. तेन्ना आमच्या तोंडांत केन्नाय बरींच उतरां, जेजूक अर्गां दिवची उतरां वळटली शिवाय पिडेची, दुबळीकायेची, निरासपणाची, भिरांतेची, वा दुस्मानकायेची, रागाची, मोसराची, क्रोधाची, द्वेशाची उतरां आमच्या तोंडांत येवची ना. कित्याक जेजून म्हजो इतलो मोग केला जाल्यार हांव आनी एकल्याक द्वेश करूंक हांव कोण? ताणें कितेंय केलां जावं पुरो. जेजून जर तर म्हाका बोगसूंक नातलें जाल्यार येदोळूस हांवें आनी तुवें यमकोंडान पयलें पावचें आसलें. पूण आमकां ताणें बाचावी जोड दिली जाल्यार हांव आनी तूं कोण पेल्या थंय दुस्मानकाय दवरूंक? ताणें कितेंय केलां जावं पुरो. पूण हांवें जेजू विरोध केल्ल्याचें की चड न्ही तें. हांवें तितलें देवा विरोध केलां. म्हजी लिस्ट भायर काडली जाल्यार ती लिस्ट संपची ना. तें देवाक मात्र कळीत हांव कितलो खोटो म्हणून. पूण देव तें लेखाक धरिना. कित्याक म्हज्या बदलेक जेजून कुर्सार मरून
देखून देवाचें उतर म्हणटा कितें, आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जियोवचे खातीर कुर्सायले आपल्या कुडीन ताणें आमचीं पातकां वोवयलीं. पवित्र पुस्तक पळयल्यार मात कळटा, तेंय कळना. हांगा आसा महिमेन देवाची कूड, कुर्सायल्ले देवा जेजूक पळयल्यार आमकां दिसना. आमची पातकां वोवयलीं खंय दिसतात, पूण पवित्र पुस्तकान बरयलां आमची पातकां ताणें वोवयलीं, ताच्या गायांनी तुमी गूण जाल्यात. कोलोसे 2:14 दुसरो अध्याय 14वें वाक्य म्हणटा, कायद्या सरी आमचे विरोध आसलेले अपराधाचे लेखपत्र ताणें पुसून काडलें आनी तें कुर्सार किळावन नास केलें. दिसता गे कुर्सार? दिसना, पवित्र पुस्तकान दिसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचे उतारांनी देव विंगड न्ही, देवाचे उतारांनी जेजू विंगड न्ही, देवाचे उतारांनी पवित्रात्मा विंगड न्ही. जर तर तुमकां देवाचो मोग आसा, जेजूचो मोग आसा, पवित्रात्म्याचो मोग आसा, पवित्र पुस्तकाचो मोग म्हाका आनी तुका आसूंक जाय. वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो, शब्द देवाचो आसलो, शब्दूच देव जावन आसलो, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. जोन्स वांजेल 1 अध्याय. शब्दूच आज परतून तो जेजू शब्दांत लिपला. देवाचे उतर म्हणटा, जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकय उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां ती उतरां आत्मो आनी जीव जावन आसात, वा आत्मीक जीव दिवची. देवाचे उतर पवित्रात्मा म्हळ्यार केदळा देवाच्या उतरांत आसलें तूं उलयताय तेन्ना पवित्रात्मो काम करता. ताका विरोध आसले उलयताय, खोटो आत्मो काम करता. काम दोगी रेडी आसात. देवाचे दूतय आसात, पवित्रात्मोय आसा. सैतानाचे दूतय आसात, खोटो आत्मोय आसात. केदळा येवेन म्हळ्यार ह्या रुखाचें फळ कांय नजो म्हळां आनी आपणूंक नजो म्हळां खोट्या आत्म्यान काम केलें. कित्याक ती फोट उलयली. देवान म्हणून ह्या रुखाचें फळ आपणूंक नजो म्हणून कांय नजो म्हणलें ताणी तेंच. आनी देवा बरी जातले आतां म्हणल्याक ताणी म्हणा जाय आमी ऑलरेडी देवा बरी आसा म्हणून ना. देखून खोट्या आत्म्यान ताका कळ्ळें सैतानाक हाका सत गोत्तू ना. मोगाच्या भावा भयणीनो, चिंती नाकात. कशेंय उलयवेत, कशेंय मागयेत, कांय फायदो ना. मुन्यो 18:21 म्हणटा, जिवीत आनी मरण देवाच्या हातान ना, तुज्या जिबेर आसा म्हणटा देवाचे उतार. जाकोबाचें पत्र 3 अध्याय. सगळो अध्याय जिबे विशयान बरयलां. भिरांकूळ ती जीब हाडनातली, पूण बऱ्याक वापरल्यार मेल्ल्यांक उठोवंक शकची जीब ती. बऱ्याक वापरल्यार कितें बरें करूंक शकची जीब, पूण तीच वायटाक वापरल्यार, सूख रितीन वापरल्यार म्हजोय जीव काडटा आनी एकल्याचो जीव काडूंक शकची ती जीब जावन आसा. देवान जीब बऱ्याक वापरली. जेजूनी आपणाची जीब बऱ्यान वापरली, बऱ्याक वापरली. देखून मेल्ले उठले, देंवसार धांवलो, कुरड्यांक पळोवंक सकत मेळ्ळी, थोंटे सोलोंक लागले, वारें वादळ थंड जालें, हार मारिल्ले नीट उबे जाले, सोलोंक लागले, थोंटे उठोवन धांवंक लागले, केप्यांक आयकोंक जालें, मोने उलोवंक लागले. जेजून त्या प्रमाणे जीब वापरली. आज म्हज्या जिबे वरवीं म्हज्या जिवितांत ती हांव बरो आसलो वायट जाते आसा, इल्ली भलायकी आसलो आनी मायनस जाता. कित्याक हांव म्हणटा म्हाका भलायकी बरी ना. आज म्हज्या जिबे वरवीं आनी एकल्याचे जिवीत हांव पाड करता. कित्याक उलयता हांव वायटच म्हज्या जिबेन. एकच जिबेंत आशिर्वादी शिरापी कशें वळचें गे म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजूक आमी आराधन करतना देवाचें उतर म्हणटा सतान आनी आराधन, सतान आनी आत्म्यान देवाक आमी आराधन करी जाय. जॉन 4:24 म्हणटा, देव आत्मो देखून ताका आराधन करतले आनी सतान आनी आत्म्यान. हांव कूड न्ही, हांव आत्मो. हांव कूड न्ही, हांव आत्मो. हें पयल्यान पयलें आमी उडास दवरया. हांव चिंता हांव म्हळ्यार ही कूड म्हणून. हांव कूड न्ही, ही कूड म्हज्या आत्मो जावन अशें म्हाका वस्ती करूंक एक घर मात. देवूय आत्मो, हांवूय आत्मो. पूण देवान म्हाका एक मोन दिलां आनी वस्ती करूंक आत्मो जावन अशें म्हाका हें कूड म्हणलें घर दिलां. देखून आत्म्यांत जेजूक सतमनलेल्या वेळार हांव 100% जेजू बरी देवा बरी जाला. हांवें तें उलयचें. चडावत हांव सेन्स नॉलेज पंचेंद्रिया वापरन म्हज्या कुडीन कितें भोगता तेंच म्हाका जाते आसा म्हणटा न्ही, म्हाका कांय जावना. कन्नडांत एक शब्द आसा मरीचिके, इंग्लिशान मिराज म्हणटात. कितेंय समस्या तुका दिसता जाल्यार ती एक मरीचिके वा मिराज मात्र. हांव तेंत सत म्हूण चिंता आनी हांव फटोवन पडटां. तें मिराज मात्र. कित्याक दनपरां वताक तुमी वेता आसतना रोडार मुखार वेतना खंय उदक आसल्या बरें दिसता. आमकां तें वळख जाल्या ताजी. पूण तेंय पळयतना उदक ना. तशेंच आमच्या जिवितांत समस्या दिसता, पूण ते समस्ये तुका लागनात. हांव तेंत उलोवंक सुरू करता. फाती येता जाल्ल्यान सैतान म्हणटा, ओ म्हज्या पासांत पडलो, ओ म्हज्या पास हाका सत गोत्तू ना, देवान हाका सर वायटांतले सुटका दिल्या म्हणून. देखून हो समस्येत उलयता.
देखून ते समस्या म्हज्या जिवितांत काम करतात. मोगाचेनो जेजूक आराधन करतना ताणें कितें आमचे लागीं खातीर केलां तें आमी समजना जाल्यार, आमचें कर्ण घेना जाल्यार कितें प्रयोजन ताका आराधन कर. म्हाका सोम्या म्हणटलो कोणूच सर्गीच्या राजांत रिक्सो ना. सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो मात. मोगाचेनो हांव आनी तुमी बागी जावन आसा. आज संवसारांत कोणाय की केदेंय व्हरतें भाग मेळ्ळा जाल्यार अती व्हरतें भाग जेजूक सतमानचें, हाचें व्हरतें भाग दुसरें ना. तो रस्त्यार रुका म्हणान बसल्यार तो ग्रेस्तच, कित्याक ताका सारकें देवाचें उतर कळीत आसल्यार. कित्याक तो समजा लागी जेजून म्हाका ग्रेस्त केला, भायर दिसना जावं पुरो. तशें म्हणून रुका म्हणान आमी जिये म्हणचें न्ही हांवें रावळेरान जियेल्यार इवडना, पूण सत गोत्ताल्यार ताका मोल आसा. सत गोत्तू ना जाल्यार रावळेरा भितर जियोनी कांय फायदो ना. ताच्यानी की सत गत्ता आसलो रुका पंदा जियोन सौभागी जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा जो सवांजेल 8वा अध्याय 30, 31, 32 ओळो. आपणाक सतमंतेले आजू देवांक जेजून म्हळें, तुमी म्हज्या उतरांक तुमी खाल जावन चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश्य जातल्यात. तेन्ना तुमी 7 जाणां जातल्यात, 7 तुमकां सुडका दितले. जर तर हांवें तुमकां एक सवाल विचारले, सुडका कोण दिता? 90% हांव चिंता जावप मेळटा जेजू सुडका दिता, देव सुडका दिता. रॉंग आन्सर. कित्याक जेजू सुडका दिना? जेजू सुडका दिना कित्याक ताणें दिवंक जाल्या. हें सत. देखून आतां दिल्ल्याक तुवें अर्गां दिवंक जाय, दिता म्हणून राखल्यार तुका मेळचीच ना ती सुडका. सत सुडका दिता. 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुडका. खंयचें 7? जाणां जाल्लें 7. 7 जाणां जावचें म्हळ्यार यू शॅल नो द ट्रूथ. ನೀವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ಅರಿತುಕೊಂಡ ಸತ್ಯ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋದು. ದ ಟ್ರೂತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಚ್ ಯು नो विल सेट यू फ्री. म्हळ्यार त्या स्वताची वळख जाय. जेजूच्या गायांनी गूण जाला म्हळ्यार तुवें समजा जाय की म्हाका गूण करूंक जेजू इतलो गायल्लो, ताणें ताच्या गायांनी म्हाका गूण केला जाल्यार हांव परमनंट भलायकेवंत. ताणें तुका ग्रेस्त केला कित्याक तो दुर्बळ जालो. आमकां पळयतना कळटा. गोट्यान जल्मलो, खुर्सार तो मेलो, विणगो जावन मेलो. देवा सोपू तूं देवत तो कित्याक म्हाका ग्रेस्त करूंक. हें पातयेल्लो केन्नाय तो आपूण दुर्बळ म्हूण उलयना. तो म्हणटा म्हजे लागीं दिवंक जायतें आसा, म्हाका कोणाचें नाका. तूं दी, तुका जाय जें. कोणेंय दिनासतना म्हजे लागीं कांय ना, पूण तूं दितलो जाताय. दिल्ल्याक देव दिते आसता. देखून देवाचें उतर म्हणटा कोणा लागीं आसा ताका आनीक चड हित दितले. भलायकी आसा म्हणटाय की तुका आनीक चड भलायकी, ना म्हणटाय की तूं आनीक पिडेस्त जातलोय. कित्याक जेजून तुका भलायकी दिला जाल्यार कशें तूं उलयताय उतरां विरोध. जर तर जेजून तुका ग्रेस्त केला कशें तूं म्हणटाय आपूण दुर्बळ म्हणून. पूण म्हाका जेजून ग्रेस्त केला, हांव परमनंट ग्रेस्तच. बोळसांत 7 रुपया आसूं ना जावं दी, करोड आसूं ना जावं दी, पूण तें सांग तुका मागीर तेंच पळोवंक मेळटा. देखून जेजून सकाळां की म्हणलें वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. वच तुज्या भावार्था प्रमाणे तुका जावं. म्हळ्यार कितें तूं फातयेली पळय त्या प्रमाणे. जर तर तूं भलायकी होवन भात येताय परमनंट भलायकी होवन जावन आसतलोय. आनी ताका प्रूफय आसा, बेश्टें न्ही. जर तर तूं ग्रेस्त म्हूण भात येताय परमनंट ग्रेस्त जावन आसतलोय. तूं हेरांक दितलो जातलोय. लुका सवांजेल 6 अध्याय 38 ओळ म्हणटा हेरांक दिया तुमकांय दितले, हालोन दोलोन बरोवन वमतोच्या मापान मनीस तुमच्या लेजान घालतले. आमी केदळे दितले जायचे तेन्ना आमकांय हालोन दोलोन बरोवन आमच्या मापान देव दिता. हें सिस्टम सर्गीच्या राजाची. हांव केरळ म्हाका काले मेळटा, हांव तूं दुर्बळ, म्हाका कोणी दिवन दी म्हणटा. तूं दुर्बळ जावनूच उरतलो आनी तुजें मागणें भिकारेचें मागणें जातलें. दी 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 म्हूण दितलो जा. देखून 10 रुपयांत 3 काडल्यार 7 म्हणून आमी म्हणटा. पूण 10 रुपयांत 3 काडल्यार 7 न्ही, 70, 86, 700 कोटी म्हळ्यार थंय सोडून वता. पूण आमचें इस्कॉलाचें लेखपाक आमचें शिकप आमकां म्हणटा 10 3 काडल्यार 7 म्हणून 7 उरले म्हणून. 7 न्ही 60 उरले. म्हळ्यार तूं कितें दिताय पळय तें मल्टिप्लाय जावन येता. देखून देवाचें उतर तशें हेरांक दिया, खाली पयशे मात्र न्ही, बोगसाणें दिया. तुकाय बरोवन ओमतोच्या मापान जेजून दिल्लें बोगसाणेचो अनुभव तुका जातलो. मोग दी, तुकाय बरोवन ओमतोच्या मापान देवान दिल्लो मोग अनुभव जातलो. वेळ दी, तुकाय जाय पुरतो वेळ मेळटलो हेरांक दिवंक. आनीकी देवाचें उतार दी, तुका आनीकी चडीक उतरां मेळटलीं देवाचीं. कितें तूं वाणटाय ज्या मापान तुमी हेरांक मापता त्याच मापान देव तुमकां मापून दितलो. बऱ्या रितीन मापून दिताय तुकाय चडीक आनीक चड तीक मापान म्हणटा देवाचें उतर.
मोगाच्या न्हू जेजू मुखार बसून तो कोण आनी ताणें म्हजे खातीर कितें केलां म्हूण समजना जाल्यार 24 वरां बसल्यार फायदो कितें जातलो. वय हांव जेजूकूच सतमानचें तसो म्हजो सोडवणदार म्हणून ताणें कितें म्हजे खातीर केलां म्हूण कळीत ना जाल्यार फायदो कितें जातलो. कित्याक जेजून केल्लें हरये की आमी मानून घेवन तोंडांत उसारूंक आसा. रोमाकारां बरयलें पत्र 10:10 म्हणटा काळजाच्या भावार्थाद्वारे देवाचें नितीवनपण तोंडाच्या उसळणेद्वारे तारण तुका मेळटलें. तोंडाच्या उसळणेद्वारे तोंडांत उसळचें कितलें गरजेचें. देवान मुळें उजवाड जावं देखळ उजवाड जालो. देवान अशें करूं ना हां म्हणून हात हालो ना. देवान मुळें उजवाड जावं उजवाड जालो. जेजून मुळें लाजरा भायर लाजर भायर आयलो. जेजून मुळें थंड राव चूप जा वाऱ्या वादळाक चूप जालें. खाली सायन करूं ना. उतार उलोवचें गरजेचें. खंयचें उलयताय तें आनीक गरजेचें. उलयनासतना खंयचेंय जायना. उलोवंक आसा पूण देवाचें उतर उलयताय त्या उतरान कितें बरयलां तें तूं पळयतलोय. तुजेंच उलयताय संवसारान शिकयल्लें उलयताय डॉक्टराचो रिपोर्ट उलयताय तेंच तुका मेळोवंक पळयतलें. ताणें फोट मारला म्हूण हांव सांगना. तो सेन्स नॉलेजार ताणें काम केलां फॅक्ट तो उलयला पूण सत अंतराळांनी भुमी सरतली म्हजीं उतरां सरचीं नात. मोगाच्या भावा भयणीनो स्वतान आनी आत्म्यान देवाक आराधन करचें. स्वतान म्हळ्यार देवाच्या उतरां प्रमाणे आराधन. परतून आमी उडास धरया. हांव कूड न्ही हांव आत्मो. कूड म्हाका घर या आत्मो म्हणल्यार म्हाका वस्ती करूंक आनी म्हाका एक मोन दिलां. सदां न्हीद म्हजें मोन देवाच्या उतरां प्रमाणे हांवें बदलूंक आसा. हें एका दिसाचें काम न्ही. 4 उतरां देवाची तुका सांगली म्हूण म्हाका सकट कळीत कांय ना. ती उतरां हांवें म्हजी कन्न घेवंक उडासा काडची परतून परतून ती उतरां हाडन परत परत उडासाक हाडन म्हजें आमचें चिंतप आमी बदलूंक आसा. हें काम आमी हर एकल्यांनी करूंक आसा. केदळ आदां येवं सारकें देवाचें उतार उलोवनात खंयसर पावली पळय परिस्थिती. सगळे मनशा कुळाचेर पाताक येवंक कारण जालें. कित्याक देवान सांगलें ह्या एका रुखाचें फळ खाय नाकात केल्यार तुमी मरतल्यात. तेंच उतार दुस्मान नाडूंक आयल्या वेळार तांणी सांगलें जाल्यार कांय जातें ना आनी सैताना कळटा तांकां सत कळिता म्हूण. म्हळ्यार आतां जेजून तें पुरो सारकें केलां. ते विशीं आमी खंत करची नाका आतां. जाल्यार आज आमच्याय जिवितांत जेजून कितें केलां देवान कितें केलां म्हज्या खातीर पुता मुखांत तें म्हाका सारकें कळीत ना जाल्यार हांव म्हजेंत उलयतां आनी थंयसर समस्या वाडोवन येतात. देखून आमी समस्या उलोवंक आसचे व्यक्ती न्ही आमी परिहार उलोवंक आसचे व्यक्ती. आनी एकल्याचे समस्या चडीत करूंक न्ही ते नपयस करूंक आसचे आमी व्यक्ती. देखून जेजू म्हणालो वसा सुवार्ता प्रगट करा. गो एंड प्रीच द गुड न्यूज बॅड न्यूज न्ही. शुभ संदेशा संदेश मात्र न्ही शुभ संदेशा न्यूज मात्र न्ही प्रगट करा. गुड न्यूज प्रगट करा. खबर मात्र प्रगट करा न्ही बरी खबर. खंयची हांवें त्या दुस्मनाक पाडाव केला ताका ना पाडाव केला ताका हांवें पाडाव केला तशें जाल्ल्यान तुमच्या जिवितांत ताका अधिकार ना. पूण इल्लेशें हांवें तुमच्या खातीर कितें केलां म्हणलें इल्लें समजून घे ना तर तुमकां परतून फोट शिकयतलो तो आनी तुमी ताज्या पासान पडटल्यात आनी हांवें दिली ती सोडून तुमी अनुभव करूंक शकचे ना. मोगाच्या भाव भयणीनो हांव आनी तुमी भागी जावन आसा. कित्याक परत हांव सांगता जे मुखांत देवान आमकां हरयेकी दिला. जेजू मुखांत देवान आमकां हरये देखून आमची हरयेकली वैयक्तीक जावन देवाची भुरगीं वैयक्तीक जावन आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्यान आमी कितें संवसाराक भिवूंची गरज ना. पूण आमकां सत कळीत आसा. सत कळीत ना जाल्यार एकलो प्रिचर येवनूच घरा तुमकां फटोवंक साद आसा अशें जाल्लें आसा. हांव प्रिचर हांव देवाचें उतर दिवचो म्हणून थोडे फावटी फट शिकोवन लोकांक मांकोड केल्ले आसात 50,000 30,000 वेल्लेय आसात. आमकां कोणाक तसलो अनुभव जाला जावं पुरो तुमच्या घरा शिराप आसा म्हणून. गालात घरां बरयलें पत्र 3 अध्याय 13वी ओळ म्हणटा आमचे पासून शिरापलोलो जावन जेजू क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या सर शिरापांतलें सोडयलां. दुबाव असल्यार उक्तेगन पळया. आनी हें म्हाका कळीत ना जाल्यार कोणेंय सांगलें म्हणून हांव फाती येवन शिरापा काल जी येता मात न्ही ताणें कितलें विचारलें तितलें दिवंक हांव तयार आसा. देखून म्हाका सत कळीत आसा. सत तुमकां सुटका दितलें जेजू म्हणटा. जेजूच तूं सत ताणें कितें सांगलां ताचे विशयान कितें बरयलां तें सत. ताणें कितें केलां तें सत.
देखून जुवांव सोंजेल 17 अध्याय 17वी ओळ म्हणटा, जेजू म्हणटा बापा लागी, बापा सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर, तुजें उतार ससत. एक कडेन तो म्हणटा हांव ससत, आनी कडेन म्हणटा तुजें उतार ससत, आनीक म्हणटा सत तुमकां सुटका दितलें. ही आस्त पवित्र पुस्तक आमची हर एकल्याची, कोणाची पर्सनल आस्त न्ही, ती हर एकल्याची आमची आस्त जावन आसा. ती आमची आस्त करून घेवचोय आमी. देखून सक्कडी एका उतरान सांगचे जाल्यार कुरपा म्हणल्यार ता एका उतराकाल, एका शब्दाकाल देवान आमचें उणेपण भरती केलां. कुरपा म्हळ्यार ग्रेस इंग्लिशान, आनी ग्रेस म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे मुखार देवान सक्कडी आमचें थंय भरती केलां. देखून आमी गीत गावया, येसू वल्लभा येसू रक्षका आतन कृपेयू ಎಂದು ಇರುವುದು. म्हळ्यार ताची कृपा केदळाय आसा, उतरां मुखांतर ती आसा. ते उतर जाणा जावन म्हजें करून घेतले वेळार जे देवान म्हजें उणेपण भरती केल्लें म्हाका पळोवंक मेळटा, म्हाका भोगूंक मेळटा. देखून आमी उबे रावून ताळयो पेटोवन गावया गीत, येसू वल्लभा येसू रक्षका आतन कृपेयू ಎಂದು ಇರುವುದು. सदांच ताची कृपा आसा. वापरचें म्हजें आनी तुमचें काम जावन आसा. ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಯೇಸು ವಲ್ಲಭ ಯೇಸು ರಕ್ಷಕ ಆತನ ಕೃಪೆಯು ಎಂದು ಇರುವುದು. ಜಲ ಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಜಲ ಪ್ರವಾಹದ ಶಬ್ದದ ಹಾಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಕರ್ತವೇ ನಿನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ನಾಶವಾದ ಕುಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗೆದಿರಿ. ನಾಶವಾದ ಕುಳಿಯಿಂದಲೂ ಕೆಸರಿನಿಂದ ನನ್ನ ತೆಗೆದಿರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆಮೆನ್. ಮಹತ್ವವು ಜ್ಞಾನವು ಸ್ತೋತ್ರವು ಗೌರವ ಶಕ್ತಿಯು ಒಲವು ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ. घरान दिव्या ताणें केल्ली विजमिता नियाळ्या. ताच्या गळ्यांनी आमकां गुण केला, शिरापांतले सोडयला. ताणें दुर्बळ वचून आमकां ग्रेस्त केला. आमची पातकां ताणें खुर्सार खिळावन नाश केल्या. आमकां यमकोणांतले बाचोय ताणें दिल्या. सोंड सांगा सोंग्या मोगाच्या जेजू म्हाका बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या कारणान कितेंय समस्या आसूं दी तें पळयनाका. जेजू म्हाका बरी भलायकी तुवें दिल्ल्या कारणान जेजू तूं दुर्बळ जावन म्हाका ग्रेस केल्याक हांव तुका दिता. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿರಾಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ನನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿರಾಪಡಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ. ಹೊಸ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಿರಿ, ಅದು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಹೊಸ ಹಾಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಸಿದಿರಿ, ಅದು ದೇವ ಸ್ತೋತ್ರವೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ
केल्ल्या बऱ्यापणा खातीर जेजू तुवें म्हाका खूण केल्ल्या हांव तुका अर्गां दिता जेजू म्हाका देवाचो भुरगो तुवें केल्ल्या अर्गां दिता जेजू तूं दुर्बळ जावन म्हाका ग्रेस्त केल्ल्या येदोळ आमी समन आसा पुरो आस्ता हांव सांगोंक सुरू करया जेजू म्हजी पातकां तुवें बक्षिल्ल्याक म्हाका शिरापांतल्यान सोडयल्याक हांव तुका अर्गां दिता हालेलुया बसया फिलिपिकारां बरयलें पत्र 6 वळ म्हणटा कसलोच चुकोवन हुस्को दवरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवा कळीत करा तेन्ना तुमच्या जाणवायन आटापूंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी मनां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान शाबीत राखतली कसलोच चुकोवन हुस्को दवरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान भलायकी जाय सांग जेजू तुवें म्हाका बरें भलायकी दिल्ल्याक हांव तुका अर्गां दित भलायकी जाय सांग जेजूक तुज्या गायनी म्हाका गूण केल्ल्याक अर्गां दित कसली पिडा जावं दी 50, 60, 70, 100 वर्सां जावन आसल्यार जर तर तें तूं उतार फात येताय जेजून तुज्या खातीर तें केलां म्हणून खंडीत जावन मोगाचें न्हू आज तूं पिडेस्त जावन फाटीं वचूंक सादच ना ह्या जेजूक तें साद ताणें केलां तो आसतना कोण तो भावार्थांत आयिल्लो पिडा घेवन फाटीं गेला तर आज तो ताचे की चड मापान उतरां मारिफात आमचे मुखार आसा कोण तो राग द्वेष मोसोर हागे दवरून फाटीं गेल्लो आसा जेजू लागीं आयिल्लो आस्तीची पयशांच्या आंगलापार पडलो कोण तो जेजू लागीं येवन तसोच फाटीं गेल्लो जाक येव पळया सक्क तसो म्हणटा 4 वांट्यांनी हांव फाटीं दिता जेजून कांयच सांगोना पूण जेजूक भेटलोच परिवर्तन वेचीक पूत गेल्लो फाटीं आयलो कोण आपूण केल्ली चूक जेजून सांगलें सारकें म्हूण कोण मानून घेतला कोण तो तसोच फाटीं गेला कोणी वचोना आज परतून म्हाका तशेंच फाटीं वचोंक मन आसा की पिडा घेवन राग द्वेश मोसोर घेवन दुबळीकाय घेवन कांय करूंक जायना केवळ भावात मात हांगासर उपकारता सेन्स नॉलेज पंचेंद्रिया मुखांत दोळ्यांक कितें दिसता कानाक कितें आयकता तुजे पांच इंद्रिया आसात हात स्पर्श हें कितें सांगता तें पाती येल्यार कांय करूंक जायना भावार्थान जेजून कितें सांगलां उतरान कितें बरयलां ताणें कितें केलां तें तूं सतमदल्या वेळार तुजें जालें आनी तुवें अर्गां दिवचें मात आमकां बाकी दुसरें कांयच आमकां करूंक ना पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 7वी ओळ म्हणटा सक्कट तुमचो हुस्को ताचेर जोडा सोडा तो तुमची जतन घेता कितें आमी वजें वोवन आसा ताचेर सोडया ताणें सक्कड वजें हाळू केलां देखून ताणें म्हळें कश्ट जातलें न्हू वचोन वयतलो म्हजे सशी हांव तुमकां विशय दितलो ताणें दिला आतां दिवन जाला पातये रीण देवाचें उतर म्हणटा आपूण दुर्बळ जावन आमकां ग्रेस्त केलां म्हणून तर हांव रीणकारी जावंक साथ दिना म्हजें रीण सक्कड फारीक जाल्ल्याक देवा हांव तुका अर्गां दिता हांव आतां दितलो जाल्यार रीणकारीनी म्हाका दिसता गणान द्वितीय नियम 28-12 वळखोना म्हणटा तूं जायत्या राष्ट्रांक रीण दितलो शिवाय रीण घेतलो जायनाय जावचो नाय म्हण आमी दितेले कित्याक जेजून आमकां सक्कड दिलां आमी दितेले शिवाय घेतले न्ही रीणकारी बिलकूल न्ही रीणकारी जालां जाल्यार सत कळीत नासतना देखून आसता हांव न्हू दिवंक सुरू करा 10 रुपया आसलोय दिवं हांव दितलो मागीर पळया जेजून कित्याक देवाचें उतर निर्फळ जायना हेरांक दिया तुमकां दितले हालोन दोलोन बरोवन तुमच्या मापान मनीस तुमच्या लेजान घालतले देव मनशा मुखांतच आमकां तें आजाप गडाशें करता पूण हांव दितलो गी घेतलो गी मागण्यान ती अर्गां दिवंक जायचें करण्यान ती तूं दितलो जायचें कित्याक जेजू मुखांत आमकां सकट देवान दिलां एफेसकारांक बरयलें पत्र 1 अध्याय 3 ओळ भारी गरजेचें हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त बाप
क्रिस्त आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गीची संवसाराची न्ही सर्गीची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून देखून हांवें म्हळें हांव आत्म्यांत मेल्लो आदामाच्या पातका वरवीं आत्म्यांत आतां जेजू सत्मरले वरवीं जिवंत जाला त्या आत्म्यांत देवान सक्कड आत्मीक आशिर्वादां सर्गींत हांव वतल्यान तांतू तुजें लांबावक सासणीक जिवीत पातकांचे बोगसाणें ग्रेस्तकाय बरी भलायकी सक्कडी तांतू आसा ती भायर कशी हाडची काळजांत हांव सतमान आनी तोंडांत उसार कितें सक्कड देवान तुका दिलां पवित्र पुस्तकान बरयलां काळजांत हांव सतमान तोंडांत उसार बिलीव फ्रॉम युअर हार्ट कन्फेस फ्रॉम युअर माउथ देखून हांवें म्हळें रोमाकारां बरयलें पत्र 10 अध्याय 10वी ओळ सॉरी 10वी ओळ 10 अध्याय 10वी ओळ कितें म्हणटा काळजाच्या भावार्थद्वारे देवाचे नितीवन पूण तोंडाच्या उसाळणेद्वारे सोडवण तुका मेळटा तोंडाचे उसाळणेद्वारे कितें वायट आतां जेजून तुका सुडका दिल्या ती तोंडांत उसार आनी अर्गां दी कित्याक हर एक वायट पातका वरवीं आयिल्लें आदाम वेवेक पयलें कांय समस्या नासलें पातका उपरांत हें पुरो जालें पातका उपरांत जाल्लें जेजून तें सोमा केलें आतां सोमा केल्लें हांवें तें मानून घेवचें आनी तेंच सांगाचें तोंडांत म्हजें हांव तेन्ना पयस जाता नाल्यार परतून हांव तातूंत आसता काळजांत हांव सतमान तोंडांत हांव उसार जेजून कितें तुज्या खातीर केलां आनी तुका तारण मेळटलें तारण म्हळ्यार इंग्लिशान साल्वेशन म्हळ्यार होल पॅकेज तातूंत खंयचेंय उणें ना कशें आमी एक पयसल्या गांवांक वयताना 1 लाख वा 10 लाख दिवन आमी वेता उपरांत वाटेर आमकां खर्च करूंक ना पुरा ते एजंट पळयता म्हणल्यार बरी देखून जेजून आमची सोडवण केल्या त्या सोडवणे सक्कडी ताणें आमकां दिलां खंयचेंय बाकी ना पूण तें तुका कळीत आसा जंय ना तर तूं 10 लाख दिवन वाटेर काली खाल्ल्या वेळार तूं हॉटेलाक बिल बांदताय तुका कळीत ना ते 10 लाखान तुवें ते हॉटेलाची बिल्ली फारीक केलाय म्हळ्यार तुका कळीत ना मागीर ताणें सांगचें पडटा तुवें खंय पयशे दिवचे नाका तें पुरो तुज्या 10 लाखांत आयिल्लें म्हण तशें जेजून आमची सोडवण केल्या आमच्या बऱ्यापणा खातीर न्ही देवाची ती काकूळ तूं आनी आमची पातकां शिराप दुबळीकाय सक्कडी मरण जेजून देवान ताचेर घाल्ल्या वरवीं तें ताणें स्विकार केल्ल्या वरवीं म्हाका ताचेर हांव सुटका मेळ्ळ्या आतां हांव पुरा वायटांत हांव सुटका जोडलोलो तें जाणा जावन काळजांत हांव सत मानून तोंडांत हांवें उसारल्या वेळार तें प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स करूंक म्हाका जाता हर एक विशय तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी जावन सहभागी हर एक आशिर्वादांनी देवान आमकां भरलां जेजू मुखांत कसलोय कोणी तो सांत भक्त जावं त्यात जेजूक वळखल्या वरवीं तसलें जिवीत तें जियोंक शकलें आज जेजूक आमी पळय जेजूक कित्याक त्या जेजूचें नांव आमच्या तोंडान येवचें की चड थोडे फावटी सांता भक्ताचीं नांवां येतात दिसा 50 फावटी एका सांताचें नांव सांगल्यार जेजूचें नांव एक फावटी येता की ना कळीत ना तशें जाल्यार कशें सोडवण केल्ली जेजून आमची देखून माथेव सुवांजेल पयलो अध्याय 21वी ओळ म्हणटा जुजे लागीं देवदूत म्हणटा ताका जेजू म्हूण नांव दवरचें कित्याक तो आपल्या परजेक आपल्या पातकांतले सोडयतलो आनी हेब्रेकारांक आमच्या धनदूतांची कृत्या 4थो अध्याय 12वी ओळ म्हणटा सोडवण दिवंक शकता तसलें नांव देवान कोणीय मनशाक दिल्लें ना जेजू शिवाय सोडवण दिवंक शकचें नांव दुसरें नांव ना हें नांव आमच्या तोंडांत परत येचय कांय न्ही तरी आमकां वाचूंक येना बरोवंक येना कांय ना जाल्यार अर्गां जेजू म्हणून येचें कित्याक जेजू म्हणलें नांव त्या नांवांत आसा सकत वखत आनी सक्कडी ताका जेजू म्हूण नांव दवरचें कित्याक तो आपले पज्जेक आपल्या पातकांतले सोडयतलो पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं जेजून आमी देवाचीं भुरगीं जाल्या पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं बरी भलायकी आमकां मेळ्ळ्या पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं आमी सर्गीचे नागरीक जाल्या पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळ्ळां पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं आमकां सस्नीक जिवीत मेळ्ळां पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं देवाक आमी बापा म्हूण उलो मारूंक योग्य जालां पातकांतले सोडयल्ल्या वरवीं आमकां सक्कडी मेळ्ळां ग्रेस्तकाय मेळ्ळा हर एकी मेळ्ळां आनी कोणेय न्ही केल्लें सांता भक्तांनी त्या जेजूक पळयोवन तांच्या जिवितांत ताजे आदर्श घेवंक आनी जियोंक प्रयत्न केल्ले देखून ते महान व्यक्ती जुजे वॉज जावं दी आनी कोणी जावं दी पूण आमकां मूळ जावन आसा सोर्स जावन आसा जेजू क्रिस्त आमी थोडे फावटी रिसोर्सा फाटल्यान धांवता सोर्स विसरता ब्लेसिंगा फाटल्यान धांवता ब्लेसिंग विसरता आशिर्वाद दिल्लो ताका विसरून आशिर्वादा फाटल्यान धांवता आकाच धर न्ही तूं आशिर्वादाचे मूळ जेजू ताका धर सोर्स जेजू ताका धर रिसोर्सा फाटल्यान धांव नाका ते पुरो तुका मेळ्ळें देखून जेजून म्हणलें घालें सदां पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी हेर स संगती तो तुमकां दितलो देवाचें राज जेजू देवाचें राज ताची शिकवण
देवाचे राज आनी ताचे निती ओनपण म्हळा कोंकणी आनी एक बायबलान ताची खुशी म्हळा. देवान आमचे खातीर कितें पुरा केलां जेजू मुखार त्यो संगती सोदून काडा, त्या पासून देवाक अर्गां दिवया. आनी उरलें कांय आमी चिंतेंत नाका, बरो नोंद तुमच्या मापान तें आमकां मेळच्यान कांय सुद्दां भावना. आनी कित्याक जेजून येदोळ सुद्दां तें दिवन जालां. म्हजें कन्न घेवचें म्हज्या भावाक ताचेर होंदून आसा. देखून एक घडी मावून रावया, उपरांत दिमी घालन आमी सक्रामेंतांतल्या जेजू तावन आपणाचे आशिर्वाद दिमी घालया. सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता ह्या हांगासर जमलेल्या हर एकल्या पासून. हर एकल्यांक स्वताची वळख जावन सत तुमकां सुडका दितले म्हळ्यार सोम्या जेजू. आमचे खातीर उंड्याचें रूप घेवंक, गोट्यान जल्मोवंक, सुताऱ्याचें काम करूंक, कुर्सार विणगो जावंक, लोकां तावन कितें कितें आयकूंक, मनशाचें रूप होगडोवंक, कांट्याचो मुकूट तुज्या माथ्यार घालून शिपायांनी चिव्याच्या बेतकाटीन मारलें. सक्कर तुजी हाडां सुटून गेल्ली म्हणटा 22वें किर्तन. कितेंय जावंक तूं फाटीं सरो नाय आमच्या बाचावे खातीर. आनी तुवें आमकां इश्ट म्हूण आपयलाय, साकोर न्ही. कित्याक बापा लागतें कितें सक्कर तुवें आयकलें, हर एक आमकां तें उगडापें केलां. आनी आतां पवित्र आत्मो तें आमकां सक्कड उरलें, हर एक तूं आमकां उगडापें करत आसा. तितलो मोग जेजू तुमकां आमचेर. आमकां हर एकल्याक तुवें तुजें आमोलीक रगत वारोवन रुप्या भांगारान न्ही म्हणटा देवाचे उतार आमकां मोला घेतलें. आमोलीक रगतान जेजूच्या, भोव आमोलीक रगत, देवाचें रगत, जेजूचें रगत, सोडवणदाराचें रगत, त्या रगतान आमकां ताणें विकतें घेतलां. आमी भोव वर्ती मोलादीक आस्त जेजूक आनी देवाक. आनी आमचो चलयणार पवित्र आत्मो, देवाचे उतार आसले वेळार पवित्र आत्मो काम करता. तर सदांच ताच्या सळावळीन जियोंक आनी ताच्या सहवासान जियोंक, ताच्या एकवटान जियोंक, मागण्या वेळार, आराधना वेळार, पूण शेतां गेल्ल्या वेळार न्ही, निरंतरी खंयसर आमी आसल्यार ताच्या सहवासान सळावळींत संबंधान जियोंक आमी फुडें सरया. हांव करी दाखवाल, तुमी ताचे फांटो वाल इथे एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना. देखून हें आमी उडा जोरया. जेजू खरी दाखवाल, ट्रू वायन, वी आर द ब्रांचेस, वी हॅव टू अबायड इन हिम. ये देवा विचित्र सक्रामेता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी बगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो जावं, जो जियेताय आनी राज करताय ससनाचे आसना. सुमी देव मुझ्या घरा आज आयलो. सुमी देव मुझ्या
घरा आज आयलो सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगी सोमोसो इष्ट जालो मी देव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगी सोमोसो इष्ट जालो हांव जालो तुजो तूं जालोय म्हजो 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 जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो उल्हासान भरलो जीव म्हजो तुजे थंय संतोषलो सोमी देव मुझ्या घरा आज आयलो रायसरगीचो म्हजो इश्ट जालो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो निमाण्या ब्रेस्तरा जेजून म्हणलें हें म्हज्या उडासा करात म्हणून तें जेवण ते आपल्या शिसा सांगाता जेवत आसता आसतना कित्याक हर एक फावटी येवकारिस्ताचो संभ्रम चलयता आसतना आमकां आमच्या उणेपणाचो न्ही बगार जेजून आमच्या खातीर कितें केलां तो उडास येजय तेन्ना आमकां भोगता हांव कितलो भागी तेन्ना आमकां भोगता देवाक हांवें आर्गां दिसय जेजून ताचे मांसरगात सयत म्हाका दिवंक पाटीचो सरोंक ना कुर्सार मोरोंक पाटी सरोंक ना खंयच्याकी तो पाटी सरोंक ना देखून ताचो उडास काडूंक आमकां हें येवकारिस्ताचें जेवण ताणें फावो केलां ताचो भाग घेवचें फावो केला भाग फावो केला ताचो उगडास काडचें भाग आमकां फावो केला हें म्हज्या उडासा करा म्हळ्यार
जेजूचो चड उडास आमी येवकरिस्ताच्या बलिदानाच्या संभ्रमान भाग घेत आसतना आमकां येवंक जाय. तर जेजू मुखांत देवान आमचेर वतलोलो तो मोग आमी नियाळया. सांबार पोटी ताका अर्गां दिवच्या बदलाक आनीकय आमी त्याच जेजू थंय थोडे फावटी दुबाव सयत उसारला जावं पुरो. जेजू आसा गे म्हणल्यार बरें, तो खंय ना, आमच्या भितरच आसा, उतरांत आसा. येवकरिस्तान ताका आमी सेवता, आमच्या भाव भयणी थंय तो आसा. आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. खळसंत हांव दूख धरतल्यांक तुका बोगसणें दिवच्या, तुका बापान धाडला सोम्याक आंकलूत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय, क्रिस्ताक आंकलूत कर. आमचे खातीर विनाती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्याक आंकलूत कर. सरपदे दादेव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थया. सर्वेस्पर आमच्या बापा साजुसे वाजाक परसलीत मागण्या आनी दुबळिकायेची जिणी जियेवन तुजे परजेक देखी बरीत जिविता मुखांत साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी सोलोन मागण्याच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान नवे जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हणून मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतलें वाचा. त्या दिसांनी अग्रिप्पा राय आनी बेर्नेस कुंवान सजारियाक पावलेलीं तीं फेस्तुसाक मेळोवंक गेलीं. तांकां साबार दीस पर्यान थंय रावंक पडलें. ह्या संदर्भार फेस्तुसान पावलाचो प्रस्ताव राया मुखार घालो. तो म्हणालो, हांगा फेलिक्सान बंदेन दवरलेलो एक कैदी आसा. हांव जेरुसलेमाक गेल्ल्या वेळार प्रधान याजकांनी आनी सुदैवांच्या मालगड्यांनी ताचे विरोध म्हजे लागीं फिर्याद दाखल केली आनी तो गुन्यांवकार म्हणलें तीर्प दिजे म्हणून म्हजे लागीं मागलें. पूण कोणायकी ताच्या वादी उजीर उबो कर आरोपा विरोध आपलो प्रतिवाद करूंक संदर्भ दिल्ल्या करीत ताका शिक्षा दिवची रोमाचे न्याय पद्दतीक विरोध म्हणून हांवें तांकां जाप दिली. ह्या पासत ते हांगा आयलेल्या वेळार हांवें कांय गळाई केली ना. बगाड दुसऱ्याच दिसा नितीसभा आपोवन हांव सिंहासनार बसलो आनी त्या मनशाक म्हजे उजीर हाडूंक हांवें हुकूम दिली. पूण ताचे विरोधी ताचे भोंवतणी उबे आसले तरी ते मानतले म्हूण चिंतून आसलो तसले खंयचेय अपराध ताणें मुखार हाडले नात. पूण तांचे समर्थी विशान आनी कोण एकल्या जेजू नांवाच्या मनशा विशान ताचे लागीं तांणी थोडी हुजीत चलयली. हो जेजू मौन पावलेलो पूण आतां जिवंत आसा म्हूण पावल सांगतलो. ह्या तराच्यो संगती कशे इत्यार्थ करच्यो म्हूण म्हाका समजनासतना ताणें जेरुसलेमाक वचूंक आनी थंय ताची दर्याफ्त जावंक ताका खुशी आसा गी म्हूण हांवें पावला लागीं विचारलें. पूण आपणाचो न्याय चक्रवर्ती उजीर जाता पर्यान आपणाक पर्याकाल दवरिचे म्हूण पावलां मागलें. देखून चक्रवर्ती सशी दान दिसर हांगासर तो पर्याकाल आसूं दी म्हणून हांवें फरमायलें. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जिवा म्हज्या ताचें पवित्र नांव नावाड.
आत्म्या मुच्या सर्वेस्पराक हरसी आणि ताचे सर उपकार केदींच विसरू नाका. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारला. प्रितुमे प्रास मळाब जितले उंच आसा तितले विस्तार आसा तुजी दयाळाय तुजी भक्त करतल्या थंय. उदेंत आनी अस्तंत जितले एकामेकाक पयस आसात तितले पयस आमची पातकां आमचे तावन तो कान उडयता. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारला. सर्वेस्परान सरकार आपलें सिंहासन उबारलां थंय तावन सर्वांचेर आपले रसवटकी तो चलयता. तुमी देवदूतांनो ताची हुकूम पाळटल्या बोळवंत आनी पदवेदार बोडव्यानो सर्वेस्पराक वंदिया. श्लोक. सर्वेस्परान सरकार आपले सिंहासन उबारला. उद्गार. तो पवित्रोत्मो तुमकां सरसंगतीशी कळटलो आनी हांवें तुमकां सांगलां थंयसर तुमच्या उडासाक हाडटलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका येसुया. पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्मली न्हय रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साहजिल्ली. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कोरिंतकारां बरयलें पत्र 2 अध्याय 5 अध्याय 2 पत्र 5 अध्याय 17वी वळींतल्यान आमी पळयल्यार कोणी जेजू क्रिस्त ते एक जाता तो एक नवी रचना. आदलें सगळें गेलें सक्कट नवें जालां आनी हें सक्कट देवा वरवीं जालां. कोणी जेजू क्रिस्त ते एक जालो तो एक नवी रचना. आदलें सगळें वापरलें सगळें गेलें सक्कट नवें जालां आनी हें सक्कट देवा वरवीं जालां. तेंच आतां वांजेलांत आमी आयकलें. कोणें जेजूक स्विकार केलो म्हळ्यार ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो. हांवें वडलो म्हळें जेजू म्हळ्यार आपल्या पदचेक तो आपल्या पातकांतले सोडयतलो. देखून पाताक देव मेसवाना, पातक्यांक देव मेसवा. पातक्यां समो करता, पातकां समो करना देव. पातक्यांक सरकार जागोना, पातक्यांक आसा कित्याक आमची सोडवण जेजून केल्या. देखून जेजूचेर आमी विश्वास दवरले वेळार जेजू म्हळ्यार पातकांतले सोडयतलो. देखून आमकां पातकांतले जेजून सोडयलां कित्याक ताचेर आमी विश्वास दवरला. हाचे वरवीं कितें जालें, आमी नवी रचना जाल्या. पोरनें सगळें गेलें सक्कट नवें जालां. जातेलें म्हूण ना सांपावलो जालां. आनी हें सक्कट कोणा वरवीं? देवा वरवीं. आनी वांजेलान पळया जुवंस वांजेल कितें म्हणटा, आपणाक स्विकार केल्ल्या म्हळ्यार जेजूक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक. म्हळ्यार जेजू म्हणल्या नांवाचेर कोणें विश्वास दवरला. देखून रोमाकारां बरयलें पत्रांत अशेंय बरयलां, जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वोंटांनी तूं परगट उसाशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण काळजांत हांव सतमाची जाल्यार तुका तारण मेळटलें. जेजूस सोमी, जेजूस सोडवणदार, जेजूस देव, जेजूस म्हजो धनी म्हणून तूं तुज्या वोंटांनी उसाशी जाल्यार आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण काळजांत हांव सतमाची जाल्यार सोडवण मेळटली. देखून कोणी एकलो हेर जाती कातीचो आसल्यार ताका बेजीक हेंच तूं जेजूक तुजो सोमी सोडवणदार देव म्हणून तुज्या वोंटांनी उसार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण काळजांत हांव सतमान तुकाय सोडवण मेळ्ळी. कित्याक आमी व्हडलें सर्कस करूंक ना, कित्याक सक्कट जेजून केलां
पूण बेजीक मूळ जावन आसा जेजूक म्हजो सोमी सोडून देव म्हणून वळखूचें आनी देवान ताका मेल्यांतलो उठयला म्हणून काळजांत हांव सतमानचें तेन्ना सोडवण म्हजी जाता. देखून हांगासर कितें म्हळां आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें हक्क ताणें दिलें. आमी भुरगीं आवय बापाय हांव जल्मल्लीं वय पूण आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या. साक्ष एकच आमच्या खंयच्याय रेकॉर्डांत खंयच्याय ह्या संवसाराच्या रेकॉर्डांत आमी देवाची भुरगीं म्हूण बरयल्लें खंय आसचें ना पूण देवाच्या पवित्र पुस्तकांत बरयलां. तें पाती येतल्याक ताका भोगता की हांव देवाचो भुरगो जल्मल्लो आवय बापायक पूण आतां हांव देवाचो भुरगो कित्याक हांव जेजूक सत मानलां ताच्या नांवान पवित्र स्नान घेतलां आनी आतां हांव देवाचो भुरगो जाला. तें पळया ही जल्माली न्हय रक्त मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं. समजनांतल्यांक 3 रितींनी जो हांव सांगूंक आशेता. ही जल्माली रक्त मांसा वरवीं न्ही म्हण आमकां इल्लें समजोनी म्हणून आवय बापाय एक जावन आमी जल्मल्ल्या पूण आतां आमी त्या एकवटा वरवीं जल्मल्ली वय जाल्यार आतां आमी देवा वरवीं जल्मल्या कित्याक आमी जेजूक सत मानलेल्या उपरांत. ती जल्माली रक्त मांसा वरवीं न्ही वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं न्ही म्हळ्यार आवय बापाय म्हजी आवय बापाय एक जावन जल्मल्ले वरवीं आमी जल्ल्या वरवीं जल्मल्ल्या पूण आतां आमी दुसऱ्याच रितीन जल्मल्या देवा वरवीं जल्मल्या. आनी तिसरें म्हणटा मनशाचे कुशे वरवीं न्ही मनशान कुशी वयली देखून न्ही आमी जल्मल्ल्या वय पूण आतां आमी देवा वरवीं जल्मल्या. बगार देवा वरवीं देखून मोगाच्या भाव भयणीनो सांव पावल तेंचो सांगता कोणी जेजू क्रिस्त थंय एक व्हरता तो एक नवी रचना आदलें सगळें गेलें सक्कड नवें जालां. आमी देवा वरवीं जल्मल्ल्या वरवीं कशें जेजूय पवित्रात्म्या वरवीं जल्मालो मोरी आवय जुजे बापोय न्ही जुजे पोस्को बापय जाजो बापोय पवित्रात्मो वा पवित्रात्म्या वरवीं ती गर्भेस्त जाल्ली तशेंच आमकां आमच्या जिवितांत तसलें घडीत घडलां म्हणून आमकां घडोवना कोणा थंय पूण हांगा देवाचें उतर म्हणटा आमी जल्मल्लीं देवा वरवींच तसलोच जल्म आमचे थंय जाला. कित्याक केरळा जेजूक आमी सत मानल्या त्या वेळा पवित्रात्मो आमचे थंय आयलो पवित्रात्म्याची मंदिरां आमी जाल्या आनी पवित्रात्म्या वरवीं आमी नव्यान जल्मल्या. आत्म्यांत मेल्ल्या आमकां पवित्रात्मो आमचे थंय आयिल्ल्या वेळार तो मेल्लो आत्मो जीव जालो आनी आतां आमी नवी रचना जावन जियेवन आसा. हे सकट भायर पळयतना कांयच दिसना देवाच्या उतरांचो प्रूफ हांगासर आसा. देखून त्या खातीर आमी ही पुराय उतरां मानून घेवंक आमी आमच्या मनशा सैमा प्रमाणे चिंतल्यार आमकां भोगना. कितें जेजून म्हाका ग्रेस केला गी जेजून म्हाका ताच्या कांय गूण केला गी हांव एक देवाचो पूत गी हांव सर्गीचो नागरीक गी म्हाकाय देवाचें नितीवंतपण मेळ्ळां गी आनी अशें म्हणून सबार सवाल येतात. पूण हांव देवा वरवीं आतां जल्मल्ल्या निमती जेजूचें कितें आसा तें सक्कड म्हजें जालां. जेजू मात्र एकलो पवित्रात्म्या वरवीं जल्मल्लो पूण आतां हांव आनी तुमी पवित्रात्म्या वरवीं जल्मल्लीं देवा वरवीं जल्मल्लीं जाल्या हाका प्रूफ देवाचें उतर जावन आसा. केदें वर्तें भाग मोगाच्या भावा भयणीनो आमचें जावन आसा. देखून आमी सदांच उडास दवरया आमी भुरगीं देवाचीं परमनंट आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा. देखून खंयच्याय वायटाक आमचेर अधिकार ना. दिसोंक पुरो आसा म्हणून तें पातयेल्ल्याक तें सड जावन दिसता. पातये नासतना आतां हांव देवाचो भुरगो जाल्ले वरवीं म्हजे थंय संवसाराच्या खंयच्याय वायटाक अधिकार ना. कित्याक ना म्हळ्यार जेजून तें पुरो ताचेर घेवन म्हाका ताची सुटका जोड दिला ताचेंत स्टँडर्ड म्हाका दिला न्यू आयडेंटिटी नवी अस्मिताय देवान म्हाका दिला. देखून म्हजी आयडेंटिटी म्हाका आतां कळाच. हांव पयल्याचे बरीत हांव संवसारांत लोक चिंता पळय त्याच प्रमाणे चिंता जाल्यार ह्या न्यू आयडेंटिटी विशयान चिंतिना जाल्यार न्यू आयडेंटिटी म्हळ्यार जेजूक सत मानलेले वरवीं म्हजें थंय कितें नवें जालां तें देवाच्या उतरा मुखांत समजून हांव तें नियाळ करन तें तोंडान उसान देवा कार्गान दिना जाल्यार त्या न्यू आयडेंटिटीन त्या नव्या अस्मितायेन हांव जियोंक जायना. देखून समासेंत जियेचें पडटा. तशें न्ही आमी आमची चिंता बदली देवाच्या उतरा प्रमाणे आमची आयडेंटिटी आतां बदलल्या म्हणलें उडास आमी दवरया. ताका सगळ्यांक साक्ष आनी प्रूफ जावन आसा देवाचें उतर. हें दिर्वें आमच्या हातांत आसा तातूंत वेळ करया ताची शिकोवण आमी आयकुया आनी तें पातयेवया. पातयेल्या वेळार कितें तांतूं बरयलां तें आमचें तें हरियेक जारयेक आयिल्लें हांव आनी तुमी पळोवंक शकतले. हांव
धन्य तुका आमकां भेटून दिता आमकां भेटून दिता उंडो हारिवा तुवें आमकां दिल्लो तुम्ही दिलाने मनशाच्या वावरात गेला आता मोठा मनशा वावरात केल्लो क्रिस्ता कुडींतो वेगीच बदलतलो जिणी आमची शहीद करतलो क्रिस्ता कुडींतो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो म्हज्या भावा भयणीनो आमी संभ्रमचे हे ओकरिस्ताचे बलिदान सर पदेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या आत्म्याने नैवेद्य आमच्या एका पवित्र दावा सर्वेस्पर मानून घेऊ सृष्टीच्या रचणारा सर्व मनशांच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजन खतखतीत मोगान भेटयले मागणे आनी खालतेपणाचे सादें जिवीत तुका भोव मानवाले हे सुशे गुण आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फोव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्परा आमच्या देवाक धीन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आनंद भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजा बाजोत आमी तुका दिन वाचता भावाताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून खालतेपणाच्या आनी दुबळिकायेच्या स्पिरितान जियेवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय हे ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णूक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सरदुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान आमी तुजी स्तुती गायता बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो
तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूची. त्याच परी जेवण जो तस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगात फातकांचे बोगसणे मेळशाक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Sumya Jesu, तुझे वरण आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन होऊन आम्ही बळगता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपण असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा हक्क प्रितमीचे साधलेले तुझ्या पळय सभेचा उडास कर. ली आमच्या बगन बापा पिटर फाल आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोत जळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया खण आमी मागता. आमकां मरये देवाची माये सांगाती सांजुजे ती सपती भगवन धर्म दोता सांजू देवास आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू वरवीं आमी एकच देवाची भुरगीं जाल्या जेजूंची केल्या मागण्या मुखार कालतेपणी बापा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी ती संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेले आमचिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळीन पडोवंक दिवं नाका सर्वेस्परा सर्वायटांतले तूं आमकां निवाद दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशानत rektelenk आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसो.
एकवट असोनी माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू जिवीत असो उंडो कित्याक ताजे थंय कसल्यांच मेळ्ळें ना पाताक ना देखून ताचें मांस आमकां जिवीत दिवन सो उंडो ताचे उतारी ताच्या विशयान कितें बरयलां तो कितें उलयला तें आमकां दोनी जिवीत दिवचो उंडो जावन आसात. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करतात. ह्या शेळेच्या जेवणाका पोवणे लाभले आमी सुभागी. पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
स्वागत कर होळ्या खळसाण म्हज्या रक्तामासा तुझ्या म्हाका दादोस कर तूं जेजू म्हज्या. प्रार्थुया. सर देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, ह्या बगी दिसा तुझ्या पुण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासून आमी नुगर घालीत हांव. आमी सवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांत जियोवची थान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळीत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव दयाळेन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां भावार्थान भरवशान आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्याक करण्यांनी सुफळ करूं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलूंक आनी अशें सर्गीच्या सुखांत पावोवंक तुमकां फावो जावं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मोडकार. मुखाचेनो ह्या पवित्रार सांज जेवात बापा मुखांतरे बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक लागीं तावन पयसतान आयिल्ल्या समेस्तांक येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावं दी म्हणल्यार आमची आशा आनी मागणें जावन आसा. मुखाचेन आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले मनादे बाप ऑस्टीन फेर्नांडीस तांची वळख आमकां हर एकल्याक सडीव जावन आसा. आराधन चलोवन वरच्यांत आनी रेतीर दिवच्यांत ते मुखार आसात आनी हांगासर तुमी पळयलें वांजेल पवित्र पुस्तक हातान धरन त्या पवित्र पुस्तकांतले शब्द खंयसर कितें म्हणलें आमच्या मुखार बूक गुंडय नासतना सांगची एक दैवीक देणें देवान तांकां फावो केला. सादे तांच्या जिणया मुखांतर पाद्र्याबान म्हणचे कितें हांव सांगता तें हांवें जियोवंक आसा आनी तें जियोवन तांणी सांगचें जावन आसा. आनी आयच्या दिसा हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरून चडांनी चड जेजू क्रिस्ताक आमी वळखून आमी करचें हर एक भक्तीपण ताच्या महिमे खातीर जायचे म्हणल्या दिशेन आमकां तांणी आयच्या दिसा भक्तीपणांत आराधना मुखांतर तशें नियाळा मुखांतर उलो दिला. पाद्र्याबानो तुमच्या सर वावरांत आमी तुमकां बरें मागता आसतना बाप विकास तशें म्हज्या नामी आनी हांगासर आसच्या पाद्र्याबांच्या आनी सर भक्तिकांच्या नामान तुमचो आमी उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांक तुमकां आमी सर बरें मागता. थँक्यू फादर. कुमसाराक संगातपण आनी कुमक करचे आमच्या फरंगी पेडकोवें तशें आजक आमचो मलगडो पाद्र्या बाब दिलराज तशें फादर जॉर्ज तुमकांय देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन कांताराक सोबाय दिवचो माने सायमन आनी थंयसर थोडे ताळे कुडचोवची आसात तांकांय ह्या संदर्भी आनी हांगासर आमकां म्हणूंक आसची कांतारा टीव्हीचेर घालून कुमक करचें विनिशा आनी हें सगळें हांगासर जावचें भक्तीपण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचें मानेश नायनल आनी तें डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करचें मालक माने स्टिफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजवाज बाप तांच्या वावराचेरी तांकां आशिर्वादा देवातान मागोवन दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. मोगाच्या हर एका शुक्रारा आराधन संपता आसतना आमकां जेवणाची मांडावळ आसा आनी ही मांडावळ
आमच्या मडीप फिरगजेची वाड्या घरां मुखेलपण घेवन करतात आनी आयच्या दिसा मुखेलपण घेतलेली जावन आसा सांत तेरेझेर माटी वाड्या घरांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जुजेवाज बाप देवा तांकांय आशिर्वादां तांचेर मागोवन दिवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. येवच्या शुक्रारा रांदपाक मोगाची सभा बाळोक जेजू सुनांगला वाड्या घराक जावन आसतली. हांगासर तिणी सेवा दिल्ली आनी दिवच्या इगर झाडून पुसून नितळ करची, मिसाक हांगासर मांडावळ करची आनी उपरांत ती धांपून दवरची आनी जें कितें हांगासर गरज आसा हें सगळें करचें आमी पळयता. काणीक जमोवची आनी विविध रितींनी मिसां घेवची, कुमक करची, हर एका रितीर आदार दिवच्या, पूण शेताच्या बरेपणाक कुमक करच्या, विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावरच्या. सांजुजेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजेवाज बापा मुखांत्र देवाचे आशिर्वाद आमी मागता. भलायकेची तपासणी करचे फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटल देर्लकट्टे थंय तावन धाकटे हांगासर आसात. आमची भलायकी आमी सांबाळया आनी ह्या दिसांनी पावस येता म्हणून आमी पातयेवन आसा आनी एका कुशीन धग चडटा म्हणून एका कुशीन आंग उलपोवचें आमी पळयता. पूण थोड्या कडेन पावस चड जावन मनशांनी वळोन वेचें, घरा वगडोवन घेवची, हें सगळें घडटा आसतना आमची भलायकी ह्या वेळार आमी सांबाळूंक आसा. देखून ह्या होमिओपॅथी वखद घेवन आमची भलायकी सांबाळच्याक थंयसर हॉलांत धाकटेर आमकां मेळटले, तांचो फायदो आमी जोडया. मोगाच्या नारी एका शुक्रारा 10 वरां तेर्स, कुमसारा 10:30 वरार आराधन, मीस, नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्यामध्ये पुणशे उक्ते आसा. संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्ते आसा. तुमकां मिसां आनी दान दिवंक आसल्यार आमच्या दफ्तरान तुमी दिवी येता. मोगाच्या आयच्या दिसा हांगासर 2 ग्रूप जावन गोंयची हांगासर पावल्यात. गोंयची भाव भयणी तुमी हांगासर येयल्या, तुमकां सर्वांक हार्टी वेलकम आमी म्हणटा आनी सांगाताच जुजेवाज बाप तुमकां खूब आशिर्वादा दिवं. एक घडी तुमी उबी रावया. प्लीज स्टँड अँड शो युअर सेल्फ. पयसान थोडी आयल्या, थोडी ट्रेन धरन बस धरन हांगासर पावल्यात, थोडी बस धरन हांगासर बसार पावल्यात. तुमचे सर्वांची आशा जुजेवाज बाप खूब आशिर्वाद दिवन तुमकां संतोश करूं, खुश करूं आनी सांगाताच देवाची आशिर्वादा तुमचेर फावो जावं. गॉड ब्लेस यू ऑल. बसा. पूण शेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक तशें जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानाची वात वणटेल्या. नांवां पयले भशेन तुमी दयाकर मुखार येवचें. सांगाताच आदल्या हप्त्यांत कुमक केल्ली कोणी आसा जाल्यार तुमचें नांव उलो करतना तुमी येवन आयच्या दिसा मीस भेटयले ह्या प्रधान याजक बापा तावन फादर ऑस्टिना तावन तुमी मानांची वात स्विकार करच्याक हांव उलो दितां. हांगासर जेवणा खातीर कुमक दिल्ली आसात. जेडन पावल डिसोजा पावूर 5,000 रुपये, फ्रायन फेर्नांडीस गरडाडी 1,000 रुपये, पेद्रो आनी पियादादे आनी कुटाम गोवा 1,000 रुपये नांव नाका म्हणून, लोरेटो 1,000 रुपये, ज्योती आनी जानीस रोड्रिगस बिजय 1,000 रुपये, ऑस्टिन लोबो फजीर 1,000 रुपये, निशेत डिसोजा एरमाटी मुडिपू 2,000 रुपये, बेनेडिक्ट नोरोना एडवोकेट उडुपी 1 मुडो तांदूळ ताणें दिला, हेन्सल कॅस्टेलिनो दरेबैल 1,000 रुपये, शॉन शरोन लोबो मोगरनाड 1,000 रुपये, विन्सन फेर्नांडीस पुत्तूर 2,000 रुपये, रिशल डिसोजा फजीर 500 रुपये, राहुल डिसोजा फजीर 500 रुपये, ॲन लोबो मोगरनाड 500 रुपये, नॉर्बर्ट लोबो तोडंबिला बंटवाळ 500 रुपये, मायकल कोएलो निर्मार्गा 1,000 रुपये, JB मंतोर आनी कुटाम फजीर 1,000 रुपये, प्रिस्टन क्रास्ता मोगरनाड 500 रुपये. ह्या पवित्र थळाक दान दिल्ली आसात. कार्मो डायस गोवा 1,000 रुपये, रिच डिसोजा किनिगोळी 3,000 रुपये, एडना डिसोजा किनिगोळी 2,000 रुपये, अनिता मार्गरेट डिसोजा मोगरनाड 3,000 रुपये, बरे मागचो वेलविशर गोवा 1,000 रुपये, वेलविशर गोवा 1,500 रुपये, कॅथरीन गोम्स गोवा 500 रुपये, प्रदीप डिमेल्लो सोमवार पेटे 500 रुपये, रोजिटा मिरांदा गोवा 500 रुपये,
क्लॅनी डायस गोवा 1000 रुपये, रॉकी ऑलिवेरा गोवा 500 रुपये, फ्रँको फर्नांडीस गोवा 500 रुपये, लिल्ली रेबेल्लो आंबेंबोळ 500 रुपये. ह्या सर्व दानींक आनी बरें मन दाखयल्ल्या हरी एकल्याक आनी आयच्या दिसा वाती वांटिल्ल्या कुमक केल्ल्या तुमकां सर्वांक सांजूचे वाज बाप 100 वाट्यांनी देवातान बरेंपण मागोवन दिवन दी म्हणली आमची आशा आनी मागणी जावन आसा. वाती वांटिल्ल्या पाद्र्या बनून तुमकांय देव बरें करूं. सांजूचे वाज बापाच्या नव्यानान आमी सर्व तयार जावया, दयाकून उबी रावया. देवाताऊन विंचून आयलो, सुवार्थ दिवंक मुखार सरलो. साथीची जिणेची दुबल्या धाकट्यांक पावून तुकाच तुवें सोम्या करपिलो. एक घडी भर बसया. जुजे वाज बापाच्या भक्तिकांनी बरोवन घाल्लेलीं सर्व अर्गां तशेंच तेसावां ह्या ताच्या रेलिके समोर आमी ताका भेटोवन दिता. ही आमच्या भक्तिकाची मागणी दयेन तो तांच्या गरजांक पावोवन दी, स्पंदन करून दी आनी देवा लागीं उपकार मागून तांकां फावो करून दी अशें आमी मागता. आपल्या जिवितांत वेगवेगळ्या गरजां पासून मागले मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. एलर्जी गूण केल्ल्याक, तेगा जाणांचे लग्ना कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक, बरें कुटाम आनी बरे जिणे सांगातेन फावो केल्ल्याक, वायटा विघ्नांतले राखून व्हेल्ल्याक, विजा मेळिल्ल्याक, गर्भकोशाचें ऑपरेशन बऱ्यान जाल्ल्याक, 5 जाणांक मागुलो उपकार फावो केल्ल्याक, इंटरव्यू बऱ्यान जाल्ल्याक, तेगा जाणांक बरें काम फावो केल्ल्याक, तेगा जाणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्याक, बऱ्या दोतोरा मुखांतर काफा गूण केल्ल्याक, परिक्षेंत बरें फलितांश मेळोवन उत्तीर्ण जाल्ल्याक, तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासून मागतात. तेगा जाणां बरें शिकाप आपणावच्याक, 12 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक, 12 जाणां परिक्षेंत बरें फलितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक, 6 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक, 11 जाणां आशिल्लें काम मेळच्याक, 14 वावरा थळार बरो अनुभव आपणावच्याक बऱ्यान काम करच्याक, वावरा थळार वावराड्याचें सांगातपण मेळोवंक, तरबेती बऱ्यान संपोवच्याक, इंग्लीश बऱ्यान शिकच्याक, तेगा जाणांक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक, परगांवांत PR मेळच्याक, 5 जाणांक उद्याम बऱ्यान चलोवंक, तेगा जाणांचो बरो फुडार मेळच्याक, 2 जाणांक बरो निर्धार करच्याक, 72 जाणांक आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक बाबा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात. 5 जाणां सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक, तेगा जाणांची मानसीक पिडा गूण जावच्याक, एलर्जी थावन मुक्ती मेळच्याक, शिरांची पिडा गूण जावच्याक, अतिसक्रिय भुरगें बरें जावच्याक, युरीक ॲसीड समस्या थावन मुक्ती मेळच्याक, एपिलेसी पिडा गूण जावच्याक, तेगा जाणांची साखरेची पिडा गूण जावच्याक, तेगा जाणांचे कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक, पिड्स गूण जावच्याक, 6 जाणांचे माथ्याचे केस जडचे रावच्याक, 2 जाणांची तकली फडाफड खोंकली गूण जावच्याक, 2 जाणांची काफा गूण जावच्याक, दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक, BP मुखांतर मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक, तेगा जाणांक BP गूण जावच्याक, सुडाळ उलोवंक जावच्याक, बावळे दूख गूण जावच्याक, उसमोड गूण जावच्याक, थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक, काळजाची पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांची हाताची दूख गूण जावच्याक, एपेंडिक्स पिडा थावन गूण जावच्याक, तेगा जाणांक किडनी संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, पेंखाड दूख गूण जावच्याक, मोशन संबंधीत पिडा गूण जावच्याक, 2 जाणांक गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक, पांयांची दूख उबणी जावच्याक, पांयांची सूज उबणी जावच्याक, पांयांची गांठीची दूख गूण जावच्याक, वेरिकोस वेन्स पिडा गूण जावच्याक, पांयांचे किळे गूण जावच्याक, तेगा जोड्यांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्याक, बाळंथेर बऱ्यान जावच्याक, तेगा जाणांक सर्व तरांच्या समस्या थावन मुक्ती मेळच्याक, तेगा जाणांक मोतीक शांत समाधान मेळच्याक, खंत बेजाराय पयस जावच्याक, 3 कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी देवबिरांतीन वाडच्याक, बऱ्या गुणाशे गुणांनी वाडच्याक, 6 जाणांक कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक, लग्ना जिवीत बऱ्यान सरच्याक, लग्न विच्छेदना संबंधीत उपकार मेळच्याक,
लग्ना बेसेंत एकवटच्याक बऱ्या आनी सारक्या जिणये सांगातीक वेंचच्याक सामाजीक माध्यमाच्या वंदवणेंत हांव सुडका जोडच्याक आर्थीक परिस्थिती सुदरावच्याक तेगा जाणांनी हातीन धरिल्लीं कामां पावोवच्याक 7 जाणांक विशेष इरादो सुफोळ जावच्याक आवयन आपल्या बाळशाक पोटाक दिवच्याक आमाल पियोवण्यात हांव सुडका मेळच्याक पयस गेल्ल्या आपल्या पुता आनी सुनये पाटी येवच्याक दोगां जाणांचे जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक घरचे लायसन्स वेगीस जावच्याक वाहनाचे दस्तावेज वेगीस जावच्याक सांडून गेल्ले वाहनाचे दस्तावेज पाटी मेळच्याक नव्या घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावच्याक वेळार बरो पावस फावो जावच्याक घराचे आनी सर्वीस स्टेशनाचे दस्तावेज वेगीस जावच्याक क्रशेंत बरें फसल येवंक दोगां जाणांक वावराक बरें वावराडी मेळोवंक तेगा जाणांक शाबितायेन गल्फाक पाटी वेचाक उदकाचो तातवार तावन निवारच्याक ह्या सर्व गरजां बराबर जायती मागणी विनवण्यो इरादे काळजाचे अत्रेक आमचे आसात ह्या नव्या वेळार आमी त्या पासून मागच्या खातीर आमी सक्कडी दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नामान मरी एक महिमा बापा मागण्या मुखान सर्गी बापाक आमी आतां ते भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आनी आमकां कडलें पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता श्री आमिता तू सदैव आनी सदैवी फळ तुझो कुशीचे जेजू बगेवन ती मरिये देवाची माये आम्हा पापियांक विनादिकर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी तशी आता आनी सदां सर्वदा आमेन सांगतास या नव्या नवळ्या प्रत्येक जावन आमी मागया हांगासर आमकां कुमसारा कुमो करचो पाद्र्याप बाप अनिल फर्नांडीस तसो पाप्पा इदोळूसो देवादीन जाला त्या कुटुंबाक देवान बुजोवच्याक विशेष करून आमी मागया सांजूचे वाज बापाक लदीन समिया काकुतमची कर सुमिया काकुटमची कर क्रिस्ता काकुतमची कर क्रिस्ता काकुटमची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गींच्या देव बापा काकुटमची कर देवपुता संसाराच्या तारोका काकुटमची कर देवा पवित्रत्मिया काकुटमची कर संतीसिमा त्रिंदादी एकास देवा काकुटमची कर गोंयच्या बेनवलीन जल्मल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर आपल्या वै बापायच्या देवस्थानान वाडून येयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर दुबळीकायची जिणी जीवन सगळं जावं रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचो परमळ पसरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर श्रीलंका दगदवणेक संपडिल्ल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर मरियमायेचो सेवक जावन आपणाकच मरियमायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंका वचून नाचून वेचो कथोलिक बावट जीव केल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कोंताचे भक्तीपणा दान मरियमायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर कश्टान संपडिल्ल्याच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचेर बावर्त धरून जिणयेंत आयले सर कश्ट अनवार दैरान सचुल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातेले बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर बावर्त सनून पयस गेल्ल्या शेळयांक एका गवड्या कालिन्यान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवासरशी हाडून पेचाडिल्ल्या सांजूचे वाज बापा आम पसत विनंती कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस समकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयनाय कमकाय समया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकुटमची कर नवेनाचे मागणे ये सांजूचे वाज तू आमचो शरती जावन आसाय आनी सर्गीन तावन देवाची बेसवा आमकां वांटीत आसाय तुझे जीवन आमकां एक आदर्श तुवें चलिल्ली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेन मेल फंक्त तेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तांव प्रेरण घेता आनी आमकांच तुज्या गोपान समर्पिता सांजचे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले
तुझ्या जिणेन देवाचो अपरिमित मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग आजो लोकां वंशाक तूं सुडसुडी चलय अनकरान बडोवन आपल्या जिणेची वाट आपलेले सरशी तूं दवरलोय तांकां जिविताचे उतार प्रकट कर सक्रेमेंत दिव देवाचो हाडले ए विसाव करतना तुका परस संसल्ली मुन्ना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतर प्रगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर पेल्याच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय सांज सेवास दुर्बड्यांचो कश्टांतांनी पिडेंत असलेल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजाक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसली तांच्या जिणेनो बरवसो हाडलोय जेजूच्या नाना बावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मरी फाश केले आसता जेजूचे सारके दुर्बोड्या पिडेस्तांनी कश्ट तले पड्यो आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांज सेवास या संवसारी देवाच्या हातीर तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदर मेळ्ळो केलोय आज सर्गार आसावन देवा संगीत वासाय ते तो तुजी मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचे जिवन तुका उक्ते करता आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुज्या मुखार हाडटा आमच्या गरजाक तूं पाव आनी आमचे बसो देवा लागीं माग या घडये या म्हज्या गरजा बसो देवा लागीं विनंती कर कितें सर आशेवन आमी हांगासर पावल्या कितें सर्व आमकां मेळा जंय म्हणल्या विश्वासान आमी आसाव आनी आराधना वेळी पाद्र्याबान आमकां उडास केला मेळ्ळ्या म्हणल्या त्या भरवशान आमी मागया आनी आमकां मेळटलें आयच्या दिसा आपले जल्मा दिवस आचरण करच्या लग्नाचो दिवस आचरण करच्या आनी तांच्या जिवितान बरेपण जाल्लें उडास करच्या समेस्तान देव आशिर्वादीत करून दी पावसा वरवीं कश्टाक वळख जाल्ल्या संकश्टांक संपडिल्ल्या आमच्या बोवारी जिवच्या भावा भयणीक सुरक्षिताय मेळोवन दी आनी उदक नासतना पावस नासतना कश्टांच्या लोकांक पावसाचें देणें फावो जावं दी पावसा वरवीं कितेंच नश्ट जायना जावं दी आमच्याय परिसरांत पावस आमकां येजे म्हणून आमी राखून आसा आमकां गरजेचो पावस देव फावो करतलो म्हणल्या त्या विश्वासान जुजवाज बापाक आमी उलो मारून आमची आशा सुफळ करून दी मारेकार पिडेक वळख जावन कश्टतल्यांक सुटका मेळोवन दी ह्या पवित्र तळाच्या बरेपणा खातीर येदोळ दान दिल्ल्या कुमक केल्ल्या आनी करूंक आशा करतेल्या हर एकल्याक जुजवाज बाप देवातावन सर बरें तांकां मागून फावो करून दी सर्व आमी सांगाता म्हणया सांज जुजेवाज देवाच्या मोगाळ विंगेतावन केदींच पयस वचूंक आमकां सोडिनाका दुस्मनांच्या सरपासांतल्यान आमकां राखून व्हर भवार्थाक आडवेच्या संतीक बली जावंक दिनाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरयेच्या गोपांत रावो आमकां तुजो आदार दी अशें दीस आमच्या संवसारी पयणा उपरांत तुज्या संगता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनां जिवचे भाग आमकां मेळशें कर आमीन सोम्याचे नावे आमचो आधार तांणी रचला सर्गानी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या थंय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मिता करून दाखयलां तेच बरी तुज्या सेवका सांजुजे वाजान आपले जिणे आनी मोरणान जायतीं जापा करून तीस मोवळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनोवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारी नातिल्ल्यो विनोवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी कुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया आज सांज देवाच्या नोवेनाच्या दिसा तुका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो
सांज देवाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतले सगळ्या वाईटांतली तुम्ही सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडात जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुम्ही वाडोवंक शेकी सवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळूं. सांज देवा सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा आनंद भरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगवंतपणाचो मुकुट जोडून ससनाक संतोष भोगूंक पावो. आनी त्यास सोडवणदारा देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सगळे सदां आसो. शांती बोलाची क्रिस्ता वाटे चलो सर्गीचे
दत्त्याच्या आदारा मागून तर तुझी कुर्बा सांसू सेवास पावा शिकुडीची येच्या भंडारा दुबळ्या दत्त्याच्या आदारा मागून तर तुझी कुर्बा सांजू सेवास बाबा शेकुडीची येच्या भंडारा दुबळ्या दत्ताच्या आदारा मागून तर तुझी कुर्बा सांजू सेवास बाबा शेकुडीची येच्या भंडारा दुबळ्या दत्त्याच्या आदारा मागून तर तुझी कुर्बा सांजू सेवास बाबा शेकुडीची येच्या भंडारा दुबळ्या दत्त्याच्या आदारा मागून तर तुझी कुर्बा मोगल पुत्रा सोवे आमकां आशीर्वाद दी आमकां सांसेवास बापा आम बसोत विनंती कर बघेवन कुर्साचे कृवे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या जस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.